सो हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची न्हय 10:30 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ सुद्दां हांव पोरसानसून स्टार्ट करता. आणि सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक मनापासून थँक्यू, कारण गार्डनिंग जो व्हिडिओ केल्लो तो तुमी इतलो लायक केलो आणि इतले बरे बरे कमेंट केले, ताका लागून खरेंच मनापासून थँक्यू. आणि खरें सांगूंक न्हय जाल्यार हांवेंनय खूब दिसांनी अशी गार्डनिंग केल्ली, कारण वर्सभर सामकें गॅप पडलेले आणि वर्सभर हे गोष्टी तर बंद आसले, कारण तुमकांय खबर आसा आमी रेंटाक रावताली आणि थोडे दीस तरी हे गोष्टी बंद जाल्ले. बट फायनली गार्डनिंग खूब दिसांनी केली आणि तुमचो रिस्पॉन्स पळोवन सुद्दां इतले बरें दिसले. सो त्या व्हिडिओन न्हय थोड्या जाणांचे कमेंट आसले आणि ताकाच लागून हो जो व्हिडिओ आसा तो एक्चुली रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आसा. त्या व्हिडिओन म्हाका कमेंट येयल्ली की सुप्रिया तुवें जी माती यूज केल्या, कुसयल्ली माती, ती तुवें कशी केली, कशी कुसत घातली, हे सगळे गोष्टी थंय विचारलेले. इवन गोबाड्डे जे आसा न्हय ते सुद्दां तुमी कशें कितें करता हे थंय म्हाका विचारलेले. सो हांवें थंय रिप्लाय दिल्ली की कमेंटान तर हांव आन्सर दिवं शकना, कारण व्हडलो प्रोसेस आसा ताका लागून. सो एक व्हिडिओ करता आणि तो तुमचे बरोबर शेअर करता म्हणून 3-4 जाणांनी म्हाका एक्चुली विचारलेले. सो म्हटलें चला जितली म्हाका इन्फो आसा तितली तुमचे बरोबर शेअर करूया. तितले तर हांव कितें गार्डनिंग करपाक एकदम प्रो अशें ना, बट थोडीशी गार्डनिंग येता म्हाका आनी ती हांव मनापासून करता. सो अशा तरेन आसा. आनी आमच्या पोरसान तुमी पयलेच आसतली झाडां बारीक बारीक खुबशीं अशीं आसा. हेज्याकून खूब आसली, बट सिमेंट बीन पडल्या तेज्या मुनान आनी ती पिड्ड्यार जाली. सो म्हाका ती एड करपाची आसा, बट सुशेगाद करतले. सो आयज हांव न्हय तुमकां स्टेप बाय स्टेप म्हणटा तशी कशी कितें आमी माती कुसत घालतात ती शेअर करतले, आणि प्लस म्हणटा तशी गोबाटे कशें कितें आसता हे बीन शेअर करतले. सो स्टेप बाय स्टेप शेअर करपाक स्टार्ट करतले. आणि तेज्या मागीर लास्ट म्हणटा तशें हे सगळे प्रोसेस करच्या पयलीं सुद्दां आमकां माती मेळटा, कुसयल्ली माती मेळटा, इजिली मेळटा आमच्या हांगसर सायडीकूच म्हणटा तशी, ती सुद्दां दाखयतली तेजो प्रोसेस कितें 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 आसता तो. सो ती माती न्हय आमकां इजिली मेळटा, कांयच करचें पडना, फकत आयतें म्हणटा तशें आयती माती आमकां मेळटा ती, आनी ती एक्चुली आमकां नॅचरली मेळटा. सो अशें आसा, ती तुमकां एंडींग दाखयतले. बट ती जर ना जाल्यार तुमकां हे सगळे गोश्टी हो सगळो प्रोसेस करचो पडटलो. आणि आयज सुद्दां वेदर खूब बरें आसा. सद्या वारो सुटला हांगसर, एकदम थंड म्हणटा तसो मजा येता. अशें वेदर असलें काय काम करपाक वताक सुद्दां मजा येता. सो चला तर सगळे गोष्टी हांवें काडून दवरल्या. आनी एक आसा तें म्हटल्यार न्हय आमी चडशी म्हणटा तशी वाजांनी बीन झाडां लायता. आतां खुबशीं म्हणटा तशी जेन्ना फ्लॅटान बीन आसता ती म्हणटा तशी अशी तांकां कांय तितली माती मेळना, बट ती वाजांनी अशी म्हणटा तशी झाडां लायतात. आनी ती वाजांतली माती मागीर खूब दिसांनी हार्ड जाता पळय, ती आमी कितें करता, हार्ड जाली म्हणून एकदां भायर काडून उडयता. तेजो सुद्दां यूज आसा, ती सुद्दां तुमकां हांगसर दाखयतल्या की ती आमी रियूज कशी कितें करतात. हे गोश्टी सगळे शेअर करतले आयज हांव. सो व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. जेंकां गार्डनिंग लायक आसा तांकां हो व्हिडिओ खूब लायक जातलो. ओके, सो चला तर. आनी सद्या म्हाज्या चॅनलाचेर वेगवेगळे कॉन्टेंट येता, रेसिपी येता, एक्सप्लोर येता, गार्डनिंग येता, खुबश्यो गोश्टी येता. सो जशें तुमची रिक्वेस्ट आसा तशी तशी हांव कॉन्टेंट हाडटा. सो चला तर म्हणटा तशें आतां फॉलो करूया स्टेप म्हणटा तशें. सो सगळ्यात पयलीं कितें कितें हांगसर काडून दवरला तें दाखयता तुमकां. ओके, थोड्याशा गोश्टी काडून दवरल्या जे म्हाका आतां तुमकां दाखोवपाक जाय. हे पळयात, खुबशे पिशवे दिसतले तुमकां, खुबशीं वाजां दिसतली, माती दिसतली. सो अशे तरेन काडून दवरला. आनी हांगसर आमचे सगळे हे जे आसा न्हय ते सर्वे करता. हे पळयात, हो एक सर्वे करता आतां कितें करता काय म्हणून. सो अशे तरेन हे काडून दवरला. आनी आयज रोजां दाखयता तुमकां, बरी फुल्ल्या. आमी एक्चुली काडलेली थोडी, बट आतां ती बरी ग्रो जाल्या. हांकां न्हय प्रॉपर सारें बीन गावलें न्हय का ती बरी ग्रो जाता. ही पळयात, बरें सारें पडोंक जाय तेंच्या मुनान, आनी स्पेशली ह्या टायमार, ह्या सिजनान. सो ही पळयात, बरी ग्रो जाल्या सामकी. अशी ग्रो जावपाक जाय. हेच्याकून मोठी फुलतात ती, सद्या बारीक आसात. सो अशी आसा. आनी मम्मीन सकाळी उदक घातलेलें आसा. आनी ते दीस जे आमी टमाट्याचे बियो घातलेले तें दाखयता तुमकां. सो सद्या 2च दीस जाले डेली मम्मी उदक घालता. अजून ते कोंब येवंक ना, ग्रो जावंक ना. मातसो असो टायम वयतलो, एटलिस्ट 4 दीस तरी. हे पळयात अशे तरेन आसा. सनलायट बरी मेळटा ताका. आनी हे पळयात आमचो करपील म्हणटात तसो. सो आनीकूय दाखयता तुमकां. मिरसांगाचे बियो घातलेले ते बीन हांगसर आसा सद्या. ते बीन सद्या ग्रो जावंक ना, कारण आमी डायरेक्टली घातलेले. सो मातसो टायम वयतलो.
हे पळय अशा तरेन हांगसर घातलेलें याद आसतलें तुमकां. सो अशें आसा. तर चला आता एक एक करून हांगसर तुमकां दाखोवपाक स्टार्ट करता. ऑलरेडी कडक वत येयल्लें आसा. सो सद्या न्हय 10:30 जाल्ली आसा. व्हडलोसो टायम जावंक ना, बट इतलें अशें कडक वत येयलां ना. आनी हांवें एक्चुली ट्राय केल्ली की एटलिस्ट आयज तरी हांव वता पयलीं हे गोश्टी करतलें, काम करतलें म्हणून. बट टायम कसो वयता कांयच कळना. सो वत आसा तें येयल्लें आसा. सो चला ह्या वतानूच काम करून घेवया. सो सगळ्यान पयलीं न्हय नॉर्मल अशी कशा तरेन तुमी माती कुसोवं शकता हें दाखयता तुमकां. सिंपल तरेन इजी स्टेप आसा ते दाखयता. आनी तेच्या मागीर सेकंड स्टेप आसा ती लॉंग स्टेप आसा, लॉंग प्रोसेस आसा. ओके. सो चला सगळ्यान पयलीं फर्स्ट स्टेप पळोवन घेवया. इजिली ही कोणूय करूं शकता, बट हेका पेशन्स जाय. जर तुमचे कडेन पेशन्स आसा जाल्यार ही स्टेप तुमी फॉलो करूं शकता. कारण बरो टायम वयता अशें ही माती अशे तरेन कुसोवपाक. ओके. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां माती दाखयता, तेच्या मागीर फुडली स्टोरी सांगता. सो गायज हांगसर न्हय सगळ्यान पयलीं हांवें एक टब भर माती घेतलेली आसा. हांगसर तुमी पळोवं शकता व्हडले अशे टब घेतलेले आसा. ही आसा आमची फर्स्ट स्टेप म्हणटा तशी. सो सगळ्यान पयलीं माती जी आसा ती निवळ करून घेया. कारण भितर अशे तरेन प्लास्टीक बीन आसता हे पळयात. सो ते सगळ्यान पयलीं काडून घेया. व्हडले फातर आसता ते बीन काडून घेया. आनी म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं जी कसली बी तुमी माती यूज करता पळय ती प्रॉपर निवळ करून घेया. व्हडले व्हडले फातर जे आसता, एकदां मातयेन न्हय टायल्स सुद्दां आसतात, ते सगळे काडून घेया. आनी तेच्या मागीर तुमकां इजी जातलें. आनी जेन्ना ही माती कुसोन रेडी जातली पळय तेन्ना तर खूबच बेस्ट म्हणटात तशें. जर तुमी हे सगळे गोश्टी काडले जाल्यार काडच्या पयलीं जर कुसत घातली न्हय जाल्यार मागीर माती जेन्ना रेडी जाता न्हय तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. सो सगळ्यान पयलीं निवळ करून घेवया. हे पळयात भरपूरशे व्हडले व्हडले फातर आसता. आनी जितली माती कुसोन भुसभुशीत जायत न्हय तितली झाडां बरे तरेन ग्रो जातात. हे पळयात असले जे फातर आसा न्हय ते सगळ्यान पयलीं काडून घेया. सो व्हडले व्हडले फातर बीन आसता न्हय, असले शिपयो बीन आसता न्हय ते काडून घेवपाक जाय. कारण जेन्ना तुमची माती रेडी जावन येता न्हय म्हटल्यार कुसोन येता न्हय तेन्ना मागीर आमी डायरेक्ट कितें करता मातये सकट हे फातर सुद्दां घालता. तेका लागून हांव तर हेच करता. म्हटल्यार आमी कितें करता पयलीं असले फातर बीन व्हडले आसता ते काडून घेता आनी तेच्या मागीर माती कुसत घालता. सो हे म्हटल्यार स्टार्टिंगूच जर तुमी माती मातशी क्लीन केली न्हय जाल्यार मागीर बरें जाता. हे पळय. आनी मातयेन हात घालतना मातसो पळोवनूच घाला. कारण एकदां जिवारे बीन आसता भितर कसले. आनी सद्या हांगसर हांवें माती जी आसा ती कमी क्वॉन्टिटीन घेतलेली आसा फकत तुमकां दाखोवपाक. कारण ऑलरेडी माती आमी कुसत घातलेली आसा तेका लागून. सो म्हणून हांवें हांगसर माती जी आसा ती कमी क्वॉन्टिटीन घेतल्या. सो हे पळय हांगसर हांवें व्हडले व्हडले फातर अशे काडून उडयले. सो आतां आमी फुडली स्टेप जी आसा ती फॉलो करया. जितले क्लीन करीत न्हय तितले तुमकां माती मागीर बरी मेळटा भुसभुशीत अशी. हे पळय. सो अशे तरेन. सो आनी हांगसर जी हांवें माती घेतले ती नॉर्मल माती इजिली तुमकां घरा सायडीक सुद्दां मेळटा पळयात तसली माती घेतलेली आसा. भितर फातर म्हण सगळे गोश्टी मिक्स आसता पळयात तसली माती घेतलेली आसा हांगसर. ही पळयात. सो ही आतां आमकां रेडी करपाक जाय. म्हटल्यार बरे तरेन कुसोन रेडी करपाक जाय म्हणजे तुमी खंयच्याय झाडाक ही इजिली यूज करूं शकता. सो आमची हांगसर माती क्लीन तर जाल्ली आसा. आतां आमी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करया. सो असले ग्लास सुद्दां आसता न्हय ते काडून घेया. काची बीन आसता पळयात ही पळयात. कारण माती जी आसा ती खूब मिक्स आसा ही तेका लागून. तर हे पळयात हांवें हांगसर न्हय एक पिशवी घेतलेली आसा. कसलीय पिशवी घेवं शकता बट मातशी हार्ड जाय. म्हटल्यार लॉंग टायम ती उरपाक जाय. आतां सांगपाक गेल्यार तुमकां जे कॅरी बॅग येता न्हय ते मात घेवं नाका कारण ते तितलो टायम उरना. आनी ही जी माती आसा ती आमी एक तर 6 म्हयने घालपाची कुसत नाल्यार एक तर वर्सभर कुसत घालपाची. हेज्याकून चड सुद्दां तुमी कुसत घातली जाल्यार खूब बेस्ट रिजल्ट येता. सो वर्सभर पिशवी उरता तशीच पिशवी घेया. म्हटल्यार ती बरी उरपाक जाय. तेजेर पावस वचपाक जाय, वत वचपाक जाय, हे गोश्टी वचोंक जाय म्हणून तर हांवें असली पिशवी घेतले ही पळय. सो हेतून ती आतां हांव माती भरून अशें म्हटल्यार खंयच्याय प्लेसीर दवरूं शकता तुमी. कारण सांगपाक गेल्यार
पावस जर हेचेर वचत ना ह्या मातयेचेर पावस पडोन पडोन जर ही माती रेडी जायत नाही जाल्यार बेस्ट जातात तेका लागून. सो सगळ्यात पयलीं ही आता हे पिशवेन घालून घेऊया. आणि आयच्या व्हिडिओन बॅकग्राऊंड आवाज भरपूर येतलो तुमकां, सो मातसो अवॉइड करा, हांव काय करूं शकना सध्या तेका लागून. तर चला तर ही आता माती आमी ह्या पिशवेन घालून घेऊया. त्याच्या मागीर फुडली स्टेप सांगता तुमकां. सो ही पिशवी कसली घेतल्या ती सांगता तुमकां. सिमिटाची पिशवी येता न्हय ती पिशवी आसा ही. ही स्टेप ना इझिली कोणूय करू शकता. व्हडलेशें कुसोवपाक काय माती ना, बट गांवान आसत जाल्यार कोणूय करू शकता. फ्लॅटान बीन पॉसिबल ना. सो ही जी आता माती आसा ना ती हांवें पिशवेन भरलेली आसा. तर एका हांव आतां दोरी बांदतलें एक, आनी ही पिशवी अशीच म्हणटा तशी एका प्लेसीचेर दवरतले. म्हटल्यार आमी भरपूरशी माती एक्चुली कुसयता. सो सगळ्या पिशवे एकाचेर एक करून करून आमी न्हय ती एका जाग्यार अशी स्टोर करता, म्हणजे वरसभर तरी ती एकाच जाग्यार उरता, हालोवपाची ना. ओके. सो पिशवी हालोवपाक गावना तुमकां ती. तेजेर म्हटल्यार सपोज आमी जुनान जर माती कुसोवपाक घातली न्हय जाल्यार नेक्स्ट जुनान बीन ती रेडी जाता. अशी करून आमी प्रॉपर दवरता ती. एटलिस्ट 6 म्हयने नाल्यार वरसभर तरी कुसोवपाक दवरा. तर ही पॅथ अशीच तरेन इजी आहा स्टेप दाखयता तुमकां पळया प्रॉपर. तर गायज ही पॅथ अशा तरेन हांवें ती बांदलेली आसा पिशवी, आनी नॉर्मली पिशवेन घालून माती दवरलेली आसा. सो ही माती आतां न्हय हांव एका जाग्याचेर स्टोर करतलें. आनी इतली स्टेप आसा, व्हडलीशी कांय स्टेप ना. सो ही आमी आतां एका जाग्याचेर स्टोर करया. सो कशी प्लेस हांव सिलेक्ट करता तें तुमकां दाखयता. पळोवंक शकता पिशवी जी आसा न्हय ती हांवें सहज उडयल्या. सिस्टमॅटीक बीन दवरपाची कांय गरज ना. सो ही आतां मात ओपन करप ना, परत परत चेक करूं नाका. आतां एकदां पॅक करून दवरली न्हय म्हणजे ती नेक्स्ट इयर म्हणूं शकता ओपन करपाची डायरेक्ट. सो अशा तरेन इजिली खंयची माती घेवं शकता. आनी हांवें ज्या जाग्यार उदक पडटा म्हटल्यार जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना उदक पडोंक जाय ह्या पिशवेचेर. भितर मात दवरूं नाका, नाल्यार अशी खंय शेडीक बीन दवरूं नाका. शेडीक दवरली जाल्यार तेचेर वतूय पडचें ना आनी कांय पडचें ना. सो आतां हलको हलको दव सुद्दां पडटा. सो दव सुद्दां तेचेर पडलो जाल्यार ती बरे तरेन भिजोन भिजोन रेडी जातली. पावस पडोन भिजोन भिजोन बरी रेडी जातली. सो अशे तरेन ही फर्स्ट स्टेप आसा जी आमी फॉलो करता. ही कोणीय सहज करूं शकता, तेका लागून ही स्टेप तुमकां दाखयली हांवें. सो आतां आमी सेकंड स्टेप पळोवन घेवया. म्हटल्यार तेका लॉंग प्रोसेस आसा, सो ती दाखयता तुमकां आतां. तर वारो सुटला हो पळयात, सामको बरो वारो येता ना. आनी म्हाजे बरोबर हे पळयात 2 मेंबर आसात जे बेश्टे तळमळटा. हांव रावला म्हणून ते रावल्या पोरसांत. हे पळयात कितें करता तुमी दोगोय. म्हाका रावल्या तुमी दोगोय. आनी तेका न्हय मातशें लागला, ब्लॅक एंड व्हायट आसा तेका. एका बोकल्यान न्हय खाल्ला तेका. सो अशे तरेन ते दोगूय रावल्ले आसा. बसा तुमी, हांव काम करता कितें. सो चला आतां आमी सेकंड स्टेप पळोवन घेवया. हे पळयात असले सुद्दां हांवें घेतल्या तुमकां दाखोवपाक. ही कशी कितें रियूज करप ती. ही पळयात हार्ड जाल्या सामकी. सो ही बीन आमकां यूज करपाक मेळटा. सगळो सो आतां सगळ्यात पयलीं ह्या बकेटान हांव माती काडून घेता. थोडी माती काडून घेवपाक जाय म्हटल्यार. ही पळयात हांगसर हांवें नॉर्मल माती काडून घेतले. सेम प्रोसेस, तेजो सगळो शेकारो बीन फातर बीन काडून उडोवपाचे. हे पळयात. सो अशा तरेन काडून उडोवंक जाय. आनी आतां म्हणटा तशें मेन स्टेप. सो हेतून हांव गोबाड्डे सुद्दां घालतलें. हेतून तुमी शेणी घालूं शकता, गोबाड्डे घालूं शकता, सोण्णां घालूं शकता, खिसूळ घालूं शकता. जे कितें जाय तें ह्या मातयेन तुमी घालूं शकता. म्हटल्यार एक टायपचे सारे करपाक जाय आनी एक टायपची माती करपाक जाय. सो सारे आनी माती एकूच जाता सगळें मिक्स केलें जाल्यार. सो हेजो सारे म्हणून यूज करूं शकता आनी हेजो माती म्हणून सुद्दां यूज करूं शकता तुमी. सो
ही पळय अशा तरेन वाजा घेता आमी आनी तेतून माती भरता आनी ती थोड्या दिसांनी और वर्सांनी मागीर हार्ड जाता. सो ही माती आमी हांगसर आतां यूज करतली. तर गाईज हांगसर हांवें नॉर्मल माती घेतले आनी प्लस ही जी वाजा आसता ना ती हांव यूज करतलें हांगसर. सो ही पळय ही बीन माती बरी आसता. ही पळय पिड्ड्यार करपाची गरज ना. सो अशे तरेन ही यूज करूंक जाय आमकां. हांगसरूय आसा ही पळय जे बकेटान बीन आमी झाडां लायता ना ती माती काडून घे हांगसर. ही पळय सो रॉकेट चल. सो ती अशे तरेन फोडून घेया कारण हार्ड जाता ना तेका लागून. ही पळय म्हटल्यार ती मिक्स करपाक जाय माती आमकां. ही पळय ही सगळी माती न्हय आतां आमकां थोडे दीस कुसत घालूंक जाय. चड टायम कुसत घालपाची गरज ना कारण वाजातली माती ऑलरेडी कुसलेलीच आसता, फकत ती हार्ड जाल्ली आसता. सो आमी ती भायर उडयना, आमी ती परत रियूज करता वाजातली माती. थोडी जाणां डायरेक्ट भायर उडयता और डायरेक्ट तेतूनच झाड लायता. पूण ती हार्ड जाल्ली आसता तेका लागून मागीर झाडां कितें जाता बरी ग्रो जायनात. ही पळय हांगसर तर तुमी पळयत न्हय जाल्यार ती माती वाजातली बरे तरेन काळी जाल्या पळयात. सो ही सगळी माती हांगसर ॲड करा आणि मिक्स करा. हितून आता तुम्ही सुकी पानां बीन घालू शकता. कसली पानां सुकी जी आसता ती घालपाची. ही जी आसा ती भितर मिक्स केली. आता आमकां भितर घालपाक जाय ते म्हटल्यार गोबाड्डे, जे त्या दिसच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयलेच आसतले. शेण म्हणटात तशें हे पळय. सो जितली तुमची माती आसा तेजे हाफ म्हणटात तशे गोबाड्डे घाला. चडे गोबाड्डे घालूंक जायना. हे पळय आनी हे गोबाड्डे जे आसा ते ऑलरेडी रेडी जाल्ले आसा ते आमी हांगसर यूज करता. काम करू या तुका खेळो कितें करू. अरे राव रे मार पडटलो. हे पळय सो अशे तरेन हांगसर हांवें गोबाड्डे मिक्स केले. हांगा एक तर राव नाल्यार चल. हे पळय तेजे मागीर हांव भितर घालतले ते म्हटल्यार किसूर. घे तुका घे चल. ही पळय ही किसूर, नाल्लाची किसूर जी आसता न्हय ती घालतले हांगसर. अशी बारीक हे करपाक जाय. ही पळय पीस कटपाक जाय आनी ती भितर ॲड करपाक जाय. आता हेच्या भितर न्हय तुमी जी कितें म्हणटा तशी सुकी पानां आसता आंब्याची म्हण पणसाची म्हण कसली सुकी पानां आसता न्हय ती घाला म्हणजे आनीकूय बरें जाता. आता हांगसर हांव शेणी मात घालचें ना कारण ऑलरेडी हे घातलेले आसा, गोबाड्डे घातलेले आसा तेका लागून हे घालचें ना. न्हय बरें अशें मिक्स करून घेया. हे पळयात सो ऑलरेडी गोबाड्डे घातलेले आसा हांवें हांगसर. हे पळयात आनी हे बीन एका पिशवेन म्हणटा तशें स्टोर करून दवरा. आता न्हय भरपूर अशें कडक वत येयला सामकें भरपूर. मम्मी टायम कितलो जालो गे. म्हाजे कडेन मोबायल आसा न्ही हांव मम्मीक विचारता. 11 बी जाली आसतली. 11 11:30. सो हे पळय हितून हांव आतां ही माती स्टोर करून दवरतलें. ही माती नाही सारे म्हणून सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. झाडांक घालू शकता. इल्ले इल्ले करून. अरे कॉपी करून सो हेका आता दोरी बांधपाची. ही बी असली तशी त्याच पिशवेचेर स्टोर करपाची. ही तुमकां रोखडी गावता ती तुमकां रोखडी गावना. सो
फर्स्ट स्टेप जर तुमकां फॉलो करूंक जाय जाल्यार तुमकां तशें पेशन्स सुद्दां जाय आनी सेकंड स्टेप जर फॉलो करूंक जाय जाल्यार पेशन्स नाका बट गोबाड्डे बीन जाय मागीर किसूळ जाय सोण्णां जाय हांगसर हांवें सोण्णां घालूंक ना डायरेक्ट सो अशे तरेन बांदली. आतां ही पिशवी त्या पिशवेचेर हांव उडयतलें. तर हे पळय दोनूय पिशवे अशे तरेन हांवें दवरलेले आसा आनी आतां ते अजिबात ओपन करप ना. वयली जी पिशवी आसा न्हय ती हांव 2-3 म्हयन्यांनी ओपन करतलें आनी सकयली जी आसा ती डायरेक्ट आतां मागीर लेट अशी ओपन करतलें. सो दोनूय स्टेपी तुमकां दाखयता म्हणसर हालत म्हाजी काबार जाली एकदम घामाघूम म्हणटात तशें. तोंडाक बीन मागीर न्हय माती लागता बट कळच ना. मागीर एडिटींग करतना म्हाका कळटा की आरे म्हज्या तोंडाक तर माती लागलेली. त्या दिसूय सेम तशेंच जालें हांगसर गोबाड्डे बीन लागलेले आनी आतां हांव म्हणटा तशें झाडांक थोडेशे गोबाड्डे घालतले ते तुमकां दाखयता. तर एक्चुली गोबाड्ड्या बद्दल सुद्दां म्हाका कमेंट येयल्लो की ते कशें कितें तुमी रेडी करता काय म्हणून. तर गांवांत कितें आसता ना गांवांत थोड्यांगेर आतां म्हशी गायी हे आसता. सो आतां तेंचे कितें म्हणटा तशें शेणूय डिफरंट टायपचे आसता. गायींचे डिफरंट आसता जर्सी गायींचे आनी कितें म्हणटा ते म्हशींचे डिफरंट आसता. सो अशे तरेन आसता. चडशे न्हय म्हशींचे शेण जे आसा न्हय ते बी यूज करतात आनी गायींचे यूज करतात अशें कांय ना. बट गांवांत नॉर्मली पयलीं तर खूब जाणांगेर अशी गायी म्हशी आसताले पाडे आसताले बट आतां ते पळोवपाक तितले मेळना. भरपूर कमी अशें मेळटा पळोवपाक. सो आमच्या हांगसर न्हय आसा थोड्यांगेर गायी म्हशी बीन आसा. सो तेंचें शेण जें आसता न्हय ते म्हटल्यार ते कितें करतात आतां चड क्वॉन्टिटीन शेण आसता ना. सो थोडे जाणांक खबर आसतलें कितें हांव सांगूंक सोदतां तें. एक होंडो मारतात. होंडो म्हटल्यार व्हडलोसो एक हे मारतात होंडो मारतात आनी ते होंड्यान शेण डेलीचे व्हरून व्हरून उडयतात म्हटल्यार स्टोर जाता ते मागीर. आनी जितले स्टोर जायत वयता तितले पोनाक जे शेण आसता न्हय ते कुसोवन 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 एकदम भुसो कसो जाता आनी आमी तेका हे म्हणटा गोबाड्डे म्हणटा आनी ते आमी यूज करता. बट हे सपोज तुमच्या कडेन ना जाल्यार तुमी गोबाड्डे विदावट शेण सुद्दां यूज करूं शकता. लायक सगळी आमी वेजिटेबल्स किचनान यूज करता तेजे सुद्दां गोबाड्डे म्हाका करपाक येता. जर ते तुमकां जाय जाल्यार ते कमेंट करून सांगा. ऑलरेडी हांवें केला आनी ते यूज सुद्दां केल्ले आसा बट सद्या करूंक ना. बट एक फावट हांवें ते केल्ले खबर ना म्हाका व्हिडिओ केलो की ना तो हांवें बट केल्ले. सो अशे तरेन गोबाड्डे हांगसर आमच्या गांवांत मेळटा जे आमी झाडांक यूज करता. आनी गोबाड्डे जे आसा न्हय ते कमी घालपाचे झाडांक इतके घालपाचे ना. इतके जर घालीत न्हय जाल्यार झाड करपोन वयतले अशे तरेन ते स्ट्रॉंग आसता गोबाड्डे सामके. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां गोबाड्डे कशे रेडी जाता ते. गोबाड्डे आमी रेडी करिना. गोबाड्डे गायींच्या नाल्यार म्हशींच्या शेणाचे आसता गोबाड्डे जे एका जाग्यार स्टोर जावन 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 ते गोबाड्डे जाता. कळ्ळें आसतलें तुमकां. अशें कोणाक खबर आसा जेंगेर गायी म्हशी आसा जाल्यार ते कमेंट करून सांगा. अदरवायज सेकंड ऑप्शन आसा ते म्हटल्यार तुमी झाडांक बोकडांचे जे हे येता टॉयलेट येता ओके तोय सुकोवन सुद्दां घालतात. सो आमच्या हांगसर ते बीन घालता. ते विकत मेळटा 300 रुपया कितें तरी किलो कितें तरी मेळटा बोकडांचे टॉयलेट जो आसता. म्हटल्यार गांवठी भाशेन तेका बोकडांचे लेणे म्हणटात. सो ते बरे ड्राय आसता. ते कमी क्वॉन्टिटीन झाडांक माडयांक बीन सगळ्यांक घालूंक गावता. तेतून सुद्दां झाडां बरे तरेन ग्रो जाता. सो आमच्या हांगसर ते 300 रुपया किलो मेळटा. ओके सो कळ्ळें आसतलें. आतां तुमकां गोबाड्डे दाखयता. एक्चुली ते दीस दाखयल्ले हांवें आयच्या व्हिडिओनूय दाखयता. आनी गोबाड्डे सपोज ना तुमच्या कडेन जाल्यार खंयची स्टेप फॉलो करपाची ती सांगता तुमकां. सो ती स्टेप सुद्दां तुमी फॉलो करूं शकता. आनी तुमकां हें खबर आहा कांद्यांची साल्लां सुद्दां झाडांक घालूंक गावता हेज फर्टिलायझर म्हणून म्हटल्यार खत करून घालूंक गावता. हें तुमकां खबर आसा. खबर ना जाल्यार ते सुद्दां कमेंट करून सांगा. सो हांव दाखयता. जशी म्हाका आयडिया आसा जशी म्हाका इन्फो आसा गार्डनिंग रिलेटेड तितलें हांव शेअर करतलें. ओके तशें कितें हांव प्रो ना पयलींच सांगलां बट जें म्हाका कळटा तितलें सांगता. सो चला तर आतां सो गायज आतां म्हणटा तशें हांव गोबाड्डे काडटलें थोडेशे आनी ते आमच्या सगळ्या झाडांक जे आसा ते इल्ले इल्ले घालतले. दाखयता तुमकां. सो गोबाड्डे न्हय सांजच्या टायमार आमी घालता आनी सकाळीं मागीर उदक घालता. सो गोबाड्डे घालून मातशेशे झाडाच्या मनान उरपाक जाय. रोखडेंच उदक घालपाक जायना. आनी हे गोबाड्डे
भरपूर वर्सांचे आसा, म्हटल्यार फ्रेश अशें ना ते. सो गायज हे पळयात, हेका गोबाड्डे म्हणटा आमी. अशा तरेन आसता ते, एकदम सॉफ्ट सामके आनी भुसभुशीत. हे पळयात, उचलले शेण म्हणू शकता तुम्ही एका, बट आमच्या भशेन आमी तेका गोबाड्डे म्हणटा. आमी घालुया गुलाबाक आनी दसवंतीक म्हणटा तशे गोबाड्डे. हे पळयात, ह्या दसवंतीक घालतल्या. सो इतकेशे घेवपाचे आनी मुळांनी घालपाचे. हे पळयात अशात तरेन. सो हांगसर आसा गुलाब, गुलाबाक घालतले इल्लेशे. जशे झाड आसा तशे घालपाचे. हांगसर आसा हे पळयात, हांगसर घालतले. सो हेंका पळयात कशें न्हिदले ते. जो मेरेन आमी घरा कडेन वचना तो मेरेन हे बीन वयचे ना. अशें बेश्टे वताक तळमळटले, अशेंच हांगा थंय खेळटले, न्हिदतले. सो बऱ्या तरेन न्हिदले जाणा. हे पळयात, कारण ते वेट करता की आमचें काम केन्ना कंप्लीट जातलें आनी आमी केन्ना घरा वयतलीं, तेन्नाच ते घरा वयतले. कशें न्हिदले पळयात. बरें दिसना एक्चुली अशें न्हिदले ते पळोवन, बट ते काय घरा वचपाचें ना जो मेरेन आमी वचना तो मेरेन. रॉकेट. सो गायज फायनली म्हणटा तशें भरपूरशे गोष्टी हांवें तुमच्या बरोबर आयच्या व्हिडिओन शेअर केल्ले आसा. आतां फायनली एक म्हणटा तशी गोष्ट उरल्या जी शेअर करपाची आहा. हांवें स्टार्टिंगूच सांगलेलें, हे आख्खे सगळे गोष्टी आमकां प्रोसेस करच्या पयलीं सुद्दां एक माती मेळटा जी आमी म्हणटा तशी वर्साच्या वर्सा यूज करता. बेश्टी म्हणटा तशी फुकट आनी ती आमकां नॅचरली मेळटा. कांय एफर्ट घेवपाची गरज ना. सगळे एफर्ट जे आसा ते पावस घेता आनी आमी ती माती यूज करता. अशी ही माती आसा जी तुमकां दाखोवपाक खूब लायक जातली म्हाका, कारण आमी वर्साच्या वर्सा ही माती स्पेशली धालयो लावपाक यूज करता. कारण ह्या मातयेन धालयो जे आसा ते एकदम बरे जाता आनी चड आमकां एफर्टूच ना, फकत हाडपाचे एफर्ट आहा. सो ती दाखयता तुमकां. सो ताका लागून म्हाका कुळागरान वयचें पडटलें. सो हांगसर हांवें हे घेतला कारण माती दाखोवपाक जायनाय तुमकां, तेका लागून. आनी कडक वत आसा पळय सामकें. सो दनपारचें मातशें कुळागरान वचप म्हटल्यार रिस्की. सो हे पळय, कारण दनपारचें वत पडलें काय मागीर कोणें जुवारे म्हटल्यार स्नेक बीन भायर सरलेले, तेका लागून. फेस पळय एकदम तांबडो तांबडो जालो. तर चला फटाफट या. तर ही पळयात, ही जी सुकी पानां आसा न्हय ती तुमी यूज करूं शकता. सेकंड स्टेप दाखयल्या पळयात माती स्टोर करपाक, कुसोवपाक. ही पानां घालपाची भरपूरशी आसा पळयात हांगसर. तर पावलें हांव त्या प्लेसीचेर ज्या प्लेसीर आमकां माती मेळटा. सो ही पळयात, ह्याच प्लेसीचेर आमकां ती माती मेळटा. हांगसर तुमी पळोवं शकता. तुमी म्हणटले हांगा खंय काय म्हणून. तर हो जो गटर दिसता न्हय तो गिमान असोच आसता. भरपूर कचरो बीन पडलेलो आसता आनी काकी क्लीन करता. बट पावसाच्या दिसांनी न्हय हांगसर भरपूरशी माती स्टोर जाता. ही पळयात. सो अशे तरेन आसा. सो हेज्या पोंदा न्हय भरपूर माती आसा, तितून रेंव आसता, कसली कसली टायपची माती येता. आनी ही पळयात दाखयता तुमकां. सो ही पळयात, ही जर तुमी हे करीत न्हय जाल्यार कितली स्मूथ आसा ती दाखयता तुमकां. ही पळयात, ही माती न्हय आमी धालयांक यूज करता. सो ह्या मातयेन रेंव बी मिक्स आसता आनी काळी माती, तांबडी माती सगळी मिक्स आसता. सो ही माती ह्या वर्साची त्या वर्सा आमी यूज करता. कळ्ळी आसतली तुमकां. सो ह्या पावसाची त्या पावसाक येवन स्टोर जाता. ही नॅचरली येता माती. ही पळयात, ही माती आमी यूज करता. पळयात क्वॉलिटी पळयात तेजी, एकदम माती बरी आसा आनी हेतून धालयो बीन इतले बरे जाता ना. सो आमकां एफर्ट घेवचे पडना. सगळे एफर्ट जे आसा ते पावसूच घेता आनी पावस ही माती आमकां इजिली दिता. ही पळयात एकदम. हेच्या पोंदा काळी माती आसता, खूब स्टोर जाल्ली आसता. गटर जो आसा तो व्हडलो आसा. तर गायज तुमकां कळीत आसतली ही माती आमी कशे तरेन यूज करता. सो आख्खो गटर जो आसा न्हय तो पावसान फूल जाता. म्हटल्यार हांगसर उदक जें आसा न्हय तें भरपूर हायटीकसून येता, स्पेशली पावसाचें. आनी त्या उदका बरोबर माती सुद्दां येता आनी ती आख्खी माती हांगसर येवन स्टोर जाता.
म्हटल्यार ह्या वर्साची त्या वर्सा आमी ती आख्खो गटर जो आसा न्हय तो क्लियर करता माती काडून काडून आनी ती माती आख्ख्या झाडांक घालता. म्हटल्यार खंयच्याय घालूं शकता, माडयेंक घालूं शकता, गुलाबाच्या, दसवंतीच्या, सगळ्या झाडांक यूज जाता. सो आमी बी काडटा आनी काकी सुद्दां काडटा, म्हणजे आमची नेबर काडटा. मागीर हो गटर जो आसा तो परत खाली जाता आनी आसलो तसो मातयेन परत भरता. सो वर्साच्या वर्सा हे चालूच आसता. सो तेका लागून आमकां अशे तरेन ही माती मेळटा इजिली एफोर्ड करच्या पयलीं आनी नॅचरली मेळटा. सो नेचर आमकां ही माती दिता जी आमी परत रियूज करता. सो चला तर गायज आयचो व्हिडिओ हांगसरच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या दिवस देव बरें करूं. बाय बाय.